एज अ बिझनेसमॅन माझे म्हणणे अशें की गोंयच्या राज्यांत गोंयच्यो मायनी ह्यो चालू जावपाक जाय आनी त्यो कश्यो चालू जावपाक जायो, केन्ना चालू जावपाक जायो हाचेर आमी चड विचार न करता आसतना आज परिस्थिती गोंयांत अशी आसा की 30 जानेवारी पर्यंत जे ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर रिन्युवल केल्ले आसा ते करतले म्हणून आमी बार्ज ओनरांनी जवळ जवळ 50 बार्जी रिपेर केल्यात. रिपेर करता आसतना एका बार्जी फाटल्यान जवळ जवळ 60 ते 70 लाख रुपये खर्च करून त्यो बार्जी रिपेर केल्या आनी त्या बार्जींक जर धंदो मेळूंक ना जाल्यार खुबशे आमकां त्रास जावपाक शकता. क्रेडिटर्स दारार येत आसा, क्रेडिटर फोन करत आसात, बार्जी रिपेर करपाक जाय नासतना सुद्दां आमी केल्या. कारण गोंयचो आयर्न ओर जो आसा तो ट्रकांतल्यान जेटीचेर हाडून बार्जींत वचून एक्सपोर्ट केल्या उपरांतूच गोंयांक रेव्हेन्यू मेळूंक शकता. गेली 70 वर्सां हो मायनिंगाचो धंदो गोंयांत चालू आसा आनी तो ऑक्शन करा किंवा कॉर्पोरेशन करा किंवा अन्य कितें करात पण बेगीन चालू जावपाक जायो. आनी आमकां चड करून उमेद आसा, आशा आसा गोंयचो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत हो मायनिंग बेल्टांतलो आसा. तांकां सुरवाती पासून मायनिंग जेन्ना बंद जालें त्या पासून सगळ्या गोश्टीचो अनुभव आसा. ताचेर डिपेंडंट कितले आसा, बार्ज ओनर कितले आसात, ट्रक ओनर कितले आसा, मशीन ओनर कितले आसात, बाकी डिपेंडंट कितले आसात. आनी आतां मुख्यमंत्री आशिल्ल्या कारणान गोंयचो आर्थीक कणो हो एकदम सकल गेल्लो आसा. त्या कण्याक जर वयर काडटलो, आर्थीक परिस्थिती जर सुदारतले आनी गोंयचो जो रियल इस्टेट बिझनेस आसा, ऑटोमोबाईल बिझनेस आसा, टुरिजम बिझनेस आसा, ह्या सगळ्या बिझनेसाक जर बळकटी दितले जायत जाल्यार गोंयचो मायनिंग हे चालू जावपाकच जाय. त्या वेळाचेर 2017 कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे जवळ जवळ 88 लिजीस ज्यो आसा त्यो 88 लिजीस दिवन मायनिंग चालू जाल्लें. 20 मिलियन टन ही परमिशन आशिल्लीच त्या धर्तीचेर चालू जाली. तेन्ना लोकांच्यो आशा म्हणजे आमच्या सारक्या सामान्य बार्ज ओनरांच्यो आशा प्रफुल्लीत जाल्ल्यो म्हणून आमी परत एकदा इन्व्हेस्टमेंट केल्ली. मागीर परत कोर्टांत वचून त्यो बंद केल्यो. त्यो जर 88 लिजीस परत सरकारान जबाबदारी घेवन केंद्र सरकाराक कन्विन्स करून जर चालू करीत जायत. कारण असो लोकांचो ना आतां लिजीस दिल्या उपरांत त्यो ऑप्शन केल्या उपरांत लोक भायले येतले मागीर आमकां बार्ज ओनराक कोण पळयतलो, आमकां ट्रक ओनराक कोण पळयतलो, मशीन ओनराक कोण पळयतलो. ह्यो सगळ्यो गजाली जावच्यो न्ही म्हणून ज्यो 88 लिजीस आसा त्यो कायद्याचो आधार घेवन त्यो 88 लिजीस आसा ते आमचे आसा हांगात लोक तांच्यांनी ज्यो चलयल्ल्यो आसा तांकां जर दिले जायत जाल्यार ते बेगीच्या बेगीन जावंक शकता. आनी बाकीच्यो खूब मायनिंग आसा, जवळ जवळ 400च्या वयर लिजीस आसा गोंयांत. त्यो लिजीस मागीर ऑप्शन करा, खूब भरपूर टायम आसात. पण सद्या परिस्थिती चालू जावपाक जाय. नाजाल्यार आमच्यात जे 2011च्यान कर्ज आशिल्लें तें कर्ज तशेंच आसा. थोड्या लोकांनी फारीक केले, आपली प्रॉपर्टी विकली, बार्जी विकल्यो आनी खंयच्यानय तरी पयशे अरेंज केले आनी आपले बँकेंतल्यान सुटले. पण आमी सरकारी बँको आनी कोऑपरेटीव बँको, सहकारी बँको ज्यो आसा तांच्या कडल्यान त्यो बँको आमच्यो गोंयकारांच्यो तांकां धंदो मेळपाक जाय म्हणून आमी तेंच्या कडल्यान लोन घेतिल्ले आसा. ते अजून तशेंच आसा. आशेन आसा की हे परत धंदो चालू जातलो आनी आमी ते सगळे परत पयशे फारीक करतले अशें म्हणून आमी हे सगळे ह्या धंद्याच्या आशेर आसा. पण आज पेपराचेर वाचल्यावर खाणीचा पेच कायम अशें म्हणून वाचल्यावर आनी टेन्शन वाडलें आनी स्ट्रेस वाडलें. ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनांतल्यान भायर येता येता म्हटल्या उपरांत आनी परत आमचें टेन्शन वाडलें. सो म्हाजी परत एकदा रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तुमी कन्विन्स करा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. तुम्ही जबाबदारी घ्या लोकांच्या खातीर. तुम्ही लोकांचे एक आधारस्तंभ कशे आसात आनी तुमी करतले ही आमकां खात्री आसा आनी आशा आसा.